बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज थावन आमी आमच्या चड मोगाच्या सांताची नोवेना सुरू करता. भाग्यवंत आंतोन आमच्या काळजाक चड लागींचो. भाग्यवंत आंतोन मिलाग्रीचो सागर. दुबाविरेंत ताचे मजतीन आमच्याय जिवितांत आमी जायत्यो मिलाग्री अणभवल्यात. ताच्या मजतीन आमकां मागलोले आमकां दर एकल्याक दुबाविरेंत फावो जालां आसतलें. आयज ताची नोवेना आमी सुरू करतना भक्तीपणी ताचे लागीं मागुया. आमच्या काळजाचे आवडे आमची मागणी ताचे ओंटयेंत घालुया. आयज पयल्या नोवेनाक सुरवात करतना आमी कुटुंबा पासत मागतले. मोगाळ भावा भयणीनो, कुटुंब देवाचें देणें. आमी दर एकले कुटुंबांत जल्मल्यांत आनी ह्या कुटुंबांत जियेतना आमच्या फामिलीच्या वांगड्याचो मोग आमी अणभवला. देव आमकां हेंच करूंक आपयता, एकामेकाच्या मोगान वाडोवन आमचे कुटुंब आमी भावार्थाची हातयारां करूंक. घोव बायलां कशीं एकामेकाक आमी समजून घेवंक, आवय बापूय कशीं आमच्या भुरग्यांक आमी बरी देख दिवंक, बरें तें शिकोवंक, तांच्या काळजांनी आमचो भावार्थ आमी घालूंक, आमच्या कुटुंबांत जाणटी आसात तांचोय सांबाळ करूंक. आनी ह्यो सगल्यो वस्तू आमी बरे भाशेन करता तेन्ना आमचे कुटुंब देवाच्या मोगाची हातयारां जावंक पावतात. जायत आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या मदें जायते पावटी वयर सकल जाता. जायते पावटी आमकां दूख कश्ट एकामेका कडल्यान अणभवचे पडटात. हो जावन आसा आमच्या कुटुंबाचो एक भाग. कुटुंबांत सूख आसता तशें दुखूय आसता. देखून आमच्या कुटुंबांत दूख येता तेन्ना सांगाताक आमी त्या दुखाक फुडो करुया. आमच्या कुटुंबांत कोणूय चुकता तेन्ना ताका समजून घेवया. बरें तें सांगोन ताका बऱ्या रस्त्यार हाडूंक वावरुया. तेन्नाच आमचे कुटुंब देवाच्या मोगाचे जावंक पावतले. आनी हें करूंक भाग्यवंत आंतून आमकां आदार करतलो. ताच्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी आमचे कुटुंब देवाच्या हातांत घालुया. आनी भाग्यवंत आंतोनीचेच मजतीन आमच्या कुटुंबांत जें कितें आमी बरें आवड येता तें आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण आमी भक्तीपणान मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेतना करीत भाशेन आमच्या काळजांत मनांत आसलोली आमची मागणी आमी देवाक उबारुया. भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आमच्या कुटुंबाक देवाच्या हातांत घालुया. आनी आमकां दर एकल्याक बरें तें फावो कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागुया. नोवेनाचे मागणे. सांत आंतोन, तूं निर्मळायेचो शृंगार आनी क्रिस्तांवपणाचो अनोद, जाणविकायेच्या सागोरा आनी देव मोगान भरलोल्या. देवान तुका उपकारां आनी देण्याचे बोरतेन नेटयलोलो पळोवन हांव दादोशी जाता. ताणेंच तुका मोग, काकलूत आनी त्याच बरोबर व्हड पदवी दिल्या म्हूण हांव जाणा. ह्याच पासत व्हड्या खालतेपणान आनी विस्वासान हांव तुजो आदार मागतां. तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दोळडीर आनी उपद्रे, उचके आनी खंती, भिरांत आनी आखांत. उदीक करून ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी सांत आंतोनी मुखार दवरुया.
सांत आंतोन, तुझे ओंठ बाळकाच्या पोल्याक लागतोच आनी ताचो तुलोप ताळो आयकतोच कसल्या दादोसपणान तुझें काळीज भरलोलें ताचो उगडास कर आनी ताका म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी हे उपकार म्हाका मेळोवन घे. हे इश्टा देवाच्या व्हडा मानान हांव तुजे उजेर येतां आनी म्हजें बरवशान भरलोलें काळीज स्वर्गाक उबारता, कित्याक म्हाका गरज तितल्याय वस्तूंनी तुजे वेंगेंत आसलोलो तो बाळोक जेजू तुजे हात भरतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. मोगाळ सांता, हांव आशेतां तें म्हाका फावो कर आनी हांव त्या देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक परगडटलों. सांत आंतोन, जेजूच्या मोगा आनी माना खातीर हांव तुजे लागीं मागतां, तें म्हाका मेळोशें कर. सांत आंतोन, पदवेदार तुजे करुणेचें बळ, ह्या म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे लागीं उपकार मागतां, तो म्हाका मेळोसो कर. तुका उलो मारतल्याक पावोवंक तूं सदांच तयार. तुजे मजतीन म्हाका निर्मळाय, थोंडाय, ल्हानविकाय आनी वडिलांक खालतेपण मेळून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सांत आंतोन, आमचे पासत विनोदी कर. सांत आंतोन, आमच्या गरजांनी पाव. सांत आंतोन, आमचे वेली पिडा काडून उडय. सांत आंतोन, आमचे पासत जेजू लागीं विनोदी कर.